संघटनेचे वेगवेगळे कमिटी ज्यो आसा ते पूर्ण जाल्ल्यो आसात। आमच्यो वेगवेगळे मोर्चा म्हणजे आमचे एकूण 7 मोर्चा असतात। तातूंतले किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, मायनॉरिटी मोर्चा अशा 6 मोर्चांचे आमी डिक्लेरेशन केल्लें आसा। मोर्चाचे आमचे अध्यक्ष आनी बाकीची जी पदाधिकारी आसा त्यांची घोषणा आमी केल्ली आसा। आज आमचो एक जो मोर्चा बाकी उरलेलो तो ओबीसी मोर्चा, ज्या मोर्चा भितर वेगवेगळे 19 वेगवेगळे समाज येतात अशा मोर्चाचें गठन आमकां करपाक जाय आसलें आनी ताका लागून आज आमी भारतीय जनता पार्टीचे एकदम सिनियर कार्यकर्ते जे तळागाळा पासून ग्राउंड लेवलचेर काम करपी, बुथाचो अध्यक्ष आसत, ग्रामपंचायतींतलो पंच, सरपंच, उपसरपंच, भंडारी समाजाचे ते तिसवाडी तालुक्याचे अध्यक्ष असले, वेगवेगळ्या देवस्थानां आसत, कोंगणेदाद आसत, ह्या सगळ्या भितर तेंच्यांनी काम केल्लें आसा आनी पार्टीचो एक बरो कार्यकर्तो गिरीशबाब कुसकयकर यांची आज आमी भारतीय जनता गोवा प्रदेशच्या वतीन भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश ओबीसी मोर्चा जो आसा या ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या नावाची आज आमी हांगा घोषणा करतात। येणाऱ्या दिसांनी ते आपलो मोर्चाचे बाकीचे पदाधिकारी आसत, उत्तर आणि दक्षिण गोंयची कार्यकारिणी आसत आणि तशेंच मंडळाच्या प्रत्येक मंडळाची आपली ओबीसी मोर्चाची वेगळी एक समिती ही बेगीनच ते पूर्ण करतले आणि ताका लागून हांव त्यांच्या येणाऱ्या वाटचालीक शुभेच्छा व्यक्त करता आणि आशा करता की ते सगळ्या जे 19 पोट जातीय समाज आसात ह्या सगळ्या जाणांक ओबीसीच्या हातूंतल्यान फुडें व्हरपाचें ते काम करतले। हांव तांकां परत शुभेच्छा दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता। बरी जबाबदारी दिल्ली आहा ओबीसीची। ओबीसी सेल याचो एक प्रमुख केल्लो आसा आनी माझे विजन जे आसा ते हांव 40 मतदारसंघात वचून जे आमचे 19 समाज आसात तांकां घेवन हांव पार्टीचे बऱ्यापैकी काम करतलो हे हांव अध्यक्षाक सांगूंक सोदतां। तशेंच जी कामां आमची हितून येता विकासाच्या संदर्भात जावं स्किमीच्या संदर्भात त्योय हांव फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करतलो। म्हाका ही जबाबदारी दिल्या बद्दल हांव पार्टीचो अध्यक्ष आनी आमच्या पार्टीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचो आभारी आसा।